पेडण्या मालप्या गोवा टुरिझमाची जी जागा आसा आणि ते गेस्ट हाऊस सरकारान बांधलेले. हो परिकार म्हणटा आमच्या सरकाराकडे भरपूर निधी आसा, पण आयज ते गेस्ट हाऊस ते बेवारशी असे उघड्यार पडलेले आसा. ते मोडके तुडके सगळे हाडून ते उडयल्ले आसा. हे सरकाराक गोवाचो एक टुरिझम भाग म्हणजे एक मेन असो पार्ट्स टुरिझमाच्या माध्यमातून ते टुरिझमाचो विषय थंय त्या चलोवपाक सुद्धा आयज सरकाराक शक्य जायना. ही खरी तर त्यांची दुर्दैवी गोष्ट आसा. आणि आमच्या माहितीनुसार आयज जो पेडण्याचो स्थानिक आमदार बाबू आजगावकर आसा तो स्वतः आयज गोयचो पर्यटन खात्याचो मंत्री आसा तथा टुरिझम आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टरय आसा. आयज त्या टुरिझमान जी सरकारान जागा घेतलेली आयज ती गव्हर्नमेंटाच्या जागेर तो एक 99 इयर्साक लिजाचेर थंय एक पेट्रोल पंप आपल्या चेड्याक घालूंक सोदता. म्हाका एक खेद दिसता म्हणजे सरकार हेका कॅबिनेटान मान्यता दिला का हो आपले भायले भायर व्यवहार करता. फाल सकाळी पर्रीकर हेका पेडणे मतदारसंघात लिजार दितलो हेचे कांय कळना. आज गेल्या स्पोर्ट्स मिनिस्टराक त्यांनी आपल्या चलयेक नोकरी दिल्ली. आयज हो चल्याक टुरिझमाचो विषय हे करून तो आयज उपयोग करून थंय तेका पेट्रोल पंप घेता. आयज दोन्ही कडल्यान 1-1 किलोमिटराक 2 पेट्रोल पंप आसा. आयज आमची एक मागणी आसा काँग्रेसची, तो पेट्रोल पंप थंय घालच्या पेक्षा एक पेट्रोल पंप त्याचो चेडो पाट भरू शकता. तेतून एक 5-6 कामगार एक पेट्रोल घालता ते भरू शकता. पण थंयसर जर आयज पेडण्यान सुसज्ज असे जर तांच्यानी एक भवन बांधले, आयज रवींद्र भवन बांधले, एक बरी जागा आसा, सेंट्रलाक सगळ्यांक तिचो उपयोग जातलो. त्या जागेर एक बरो एसी हॉल बांधपाचो जेणे करून पेडण्यांची लोकांची सोय जातली. आयज जमीन अभावी पेडण्यान एक हॉल सुद्धा सुरक्षित ना. थंय एक बरो एसी हॉल बांधपाचो आणि एक रवींद्र भवन सुसज्ज बांधपाची अशी आमची मागणी आसा. हे कोणाच्या सुविधा खातीर करूंक सोदता हे आयज उमेशान जे सांगलेले आहा ते खरे आसा आणि हे पेडणेकारांक कळलेले आसा की तेका संवय आसा की जेन्ना स्पोर्ट्स मिनिस्टर जालो तेन्ना स्पोर्ट्स मिनिस्टर जेन्ना जे तेका पदी हे मेळ्ळे खातें मेळ्ळें तेन्ना त्या हेतून कोणाची सोय केली, खंयचे चलयेची सोय केली पळय हे पेडण्याचे जनतेक खबर आहा. आणि आयज खंयच्या चेड्याची सोय करूंक सोदता हे पेट्रोल पंप घालून हे पेडण्याचे जनतेक कळलेले आसा आणि पेडण्याची जनता ही तेका योग्य वेळी उत्तर दितली. आणि आज ते हॉटेल बंदच बंद आहा कंप्लेट. आणि हॉटेलच्या मध्ये कोण चलयलो बरें चलताले आणि आज ते बंद आहा. आणि थंय आतां आयकून गेले काय तर पेट्रोल पंप जाता म्हणून. आता प्रत्येक आमदार जाता तो प्रत्येक पेट्रोल पंप घालूंक शकता. आता पेट्रोल पंप कितें आहा हे आमकां कांयच कळूंक शकना. आता आम्ही जे आमदार निवडून दितो ते पेट्रोल पंप घालोवपाकच दितो काय हे सुद्धा आमच्या तकले मोठे टेन्शन येयल्लें आसा. पयलींचे आमदारांक घातलेले आहा आयज दिश्टी पडटा. आयज तुमी पळयशात म्हापशाचो ह्या आसा जाल्यार पयलीं आमदाराचे पंप आसत. आणि कितें एका आमदार खंयचे तरी नातकाच्या पंचायत सोयऱ्याच्या एक पंप घातलेलो आहा. आयचे पंपच कांयच कळना. आणि आयज आमी आमच्या ज्या पेडणेकारांचे कितें आमकां हे राखीव मतदारसंघ आसा आमच्या सरकारान एक आमच्या मोठे टपको दिल्लो आसा. आणि आम्ही जे आमदार ते आमदार हे मोठे करपाकच दिता काय हे आमकांच कळना. जो तो उठता तो पेट्रोल पंप